अमित पालेकरान काँग्रेसीत प्रवेश केलो। गोय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, एआयसीसी गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि हेर फुडाऱ्यांच्या हाजेरेत पालेकरान काँग्रेसीत प्रवेश केलो। प्रवेश करच्या पयलीं ताणें चिमला आणि मेरशे वाठारांत बसका घेतिल्ल्यो। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक हार खाल्ले उपरांत आपाचो आदलो गोंय मुखेली अमित पालेकरान पक्षाचो राजिनामो दिल्लो। ताचे उपरांत तांणी समाज वावुरपी म्हूण जायत्या आंदोलनांनी वांटो घेतिल्लो। अमित पालेकर काँग्रेसीत प्रवेश करता म्हूण चर्चाय चालू आशिल्ल्यो। हे खातीर तांणी चिमला आनी मेरशे वाठारांत बसकाय घेतिल्ल्यो। मजगतीं शुक्रारा काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या हाजेरेत पालेकरान काँग्रेसीत प्रवेश केलो। सांताक्रूज मतदारसंघा खातीर काम करतले आनी काँग्रेस पक्षाक वयर काडटलो अशें अमित पालेकरान सांगलें। मजगतीं काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो। जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळेच्या खुर्सा समोर रावन जाणी शपथ घेतली तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयिल्ले तांचो विश्वासाक तडो दिलो आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना। आनी हाचे सगळ्यांचे सुत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना। जेन्ना आमी आज हांव येवलयता तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता कालापूरच्या लोकांक, मेरशेच्या लोकांक, चिमलकारांक की विश्वासघात हो शब्द म्हज्या डिक्शनरीन ना आनी केन्ना येवचोय ना। आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना I am not here to take anybody's space. I am not here to take anybody's place. I am here to learn from the leaders who are here. एक सगळ्यांक जुनो पक्ष म्हणून जो काँग्रेस पक्ष आसा तातूंत जशे बोडके सर आमचे तांचे पुत्र म्हज्या बरोबर काम करतात, तांणी सांगलें की 1980-76 त्या आसपासच्यान आमी जुळ्ळा, म्हणजे जितली म्हाका वर्सां आसा तितले तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा आनी त्या प्रकारचे लिडर इंडियन नॅशनल काँग्रेस आमची भारतीय गोंयचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तातूंत जे आसा तांचे कडल्यान जे म्हाका शिकपाक मेळटलें तातल्यानूच एक नवी राजकीय घडण म्हज्यान जातली आनी तो विश्वास घेवन हांव जे फुडें आज स्टेप घेतला आनी ज्या तरेन 3 दिसाच्या हातून जे म्हजे आज व्हॉलंटियर्स हांगा आयल्या ते पळोवन मन भरून येता। मना काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। आज म्हाका खूब अभिमान जाता ज्या काँग्रेस पक्षाचे पयले ऑफिस जेन्ना म्हज्या आज्यान प्री लिबरेशन जेन्ना आमच्या घरान ह्या पक्षाचे ऑफिस आशिल्ले ताज्या उपरांत म्हजो बापूय आनी आज हांव गेल्ले 3 जनरेशन ह्या पार्टीचे तत्व, ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी घेवन मुखार आमची फॅमिली गेल्ली आसा। आनी म्हाका खरेंच आज अभिमान जाता की ज्या पक्षाचे ऑफिस आमच्या घरान आशिल्ले त्या पक्षाचो आज म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून ह्या पक्षान भोवमान दिलो, मान दिलो, जे सदांच हांव उपकारी आसतलो। आज असो एक व्यक्ती जाचे खूबदां तो वोकल नाशिल्लो पूण आज म्हाका दिसता ताणें आपल्या भाशणान सांगलें की आपूण एक प्रयत्न करतालो की सगळ्यांक लागीं हाडपाचे, जो ज्या पक्षान तो पयलीं आशिल्लो। जेन्ना ताणें हो विचार जेन्ना घातलो तेन्ना आज ताणें सांगलें की त्या पक्षान ताका सांगलें की तूं पक्ष सोडून चल, पूण आमी केन्नाच एकठांय येवचे ना। आज मुद्दामून म्हाका सगळ्या गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक हांव सोदतां की आम आदमी पक्ष 2022च्या निवडणुकी पयलीं तेन्नाचे तेंचे आशिल्ले गोंयचे अध्यक्ष एल्विस गोम्स हांणी सुद्दां पक्ष सोडून काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्लो आनी आतां 2027च्या निवडणुकी पयलीं आतां आशिल्ले तांचे पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकार सुद्दां काँग्रेस पक्षान प्रवेश जाल्ले आसा। सो हाज्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की गेल्ली 4 वर्सां जी आमी मेहनत केली, तळागाळांतल्यान आमी काँग्रेस पक्ष बांदपाक जो मजबूत केलो, आमी सगळे ब्लॉक जे घट केले, आज अमित पालेकरा सारखे लिडरांक सुद्दां आज एक विश्वास आयला की 2027 काँग्रेसीचेच सरकार जातले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।